Praise the Lord, Libra Mahantra Bashaka Tanamantru Stikleri Hitra Mantru Shuku Izitra Mahantro Bushaka Tanama Clera Hantra Basiri Bisuku Tanamahantra Basiki Olibra Mantra say Hallelujah, praise the Lord. आजच्या दिसापासून त्या वेळापासून देवा कार्य दिता कित्याक देव बरो आनी सदां काळ त्याची जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. देवाक दिन वासुया. परतून ताणें आमकां एकठांय केल्यान तो आमचो मोग करता आनी तो आमकां सदांच सांबाळता. तो सामर्थ्यशाली देव आमच्या जिवितान आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. न्हू ह्या संवसारांत जिवीत जियोच्या पासत, पूण ह्या संवसारांत ज्या वेळार गाब्रिएल देवदूत मारये लागीं येयलो आनी देवदूतान बरी खबर मारयेक दिली. त्या वेळार मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी त्या वेळार देवदूतान तिका जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते पावटी आमच्या मनान ह्योच प्रश्न आसता, जावं आमच्या कश्टांनी, पिडेन, त्रासान, की हें कशें घडटलें, हें म्हज्या जिवितान कशें घडटलें. जावं ते आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लम, जावं ते आमचे पिडेचे प्रॉब्लम, फॅमिली प्रॉब्लम, भुरग्यांचे प्रॉब्लम. जायते पावटी आमकां क्वेश्चन आसा की हें आमच्या जिवितान कशें घडटलें, हे प्रॉब्लम कशें पयस जातलें. ज्या वेळार मारयेन विचारलें त्या वेळार देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावली घालतली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज तुका आनी म्हाका होच आन्सर आसा. पवित्र आत्मो येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती आम्हा जोण एकल्याचेर सावली घालतली. आनी त्या सामर्थ्या वरवीं, त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्ती वरवीं हर एक जे पॉसिबल दिसना ती पॉसिबल जातली. कित्याक सामर्थ्यशाली देवाचो आत्मो ज्या वेळार मरिये मायचेर येयलो त्या वेळार तिणें देवाच्या पुताक ह्या संवसारान हाडलो. जे केन्नाच घडोंक नासले ते घडले पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन, देवाच्या आत्म्याच्या सक्तीन. तेच भाशेन जे आमच्या जिवितान आजून पासून घडोंक ना आनी आमी आजुनूय वाट पळयता ते घडोवच्या पासत. मोगाच्या भाव भयणांनो, विस्वास दवरात. जसो मरिये मायन विस्वास दवरलो, ते भाशेन तेन्ना मरियेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकरी, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तोच विस्वास दवरया मोगाच्या भाव भयणांनो देवाच्या पुताचेर, देवाच्या आत्म्याचेर. ज्या वेळार कश्ट येता त्या वेळार पवित्र आत्मा आमचेर येता आनी परमेश्वराची शक्ती आमचेर सावली घालता. त्या हर एका प्रॉब्लमांसून देव आमकां ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया.
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काम आमच्या जिवितान काम करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आजचे देवाचे उतर घ्या. खेरीज भाशेन 16वाचो 11वो ऑफिसूर आनी 17वी ओळ पळोवया कितें सांगता ती. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 17. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक खोळान घातल्यार 4 दीस जाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. बेतानियान जेरुसलेमाक लागींच आसले. सुमार 3 किलोमिटराची वाट आनी जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक आनी ताच्या भावाक पासत पाचारूंक आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हटलें, सायबा, तूं हांगा आसत जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशीत तितलें देव तुका दितलो म्हूण म्हाका जाणा. जेजून तिका म्हटलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबायन हय खेरीज भाशेन देवाचें उतर आमकां समजूंक सांगोवचे प्रयत्न करता. तें म्हटल्यार ज्या वेळार जेजू क्रिस्त लाजाराक मेळोंक गेलो त्या वेळार लाजार थंय मेलोलो आसलो आनी लाजार मेल्यार ताका 4 दीस जाल्ले. पळयात, ज्या वेळार जेजू येता ती आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया खंय म्हणटा घरान बसून रावली. 21 लायन म्हणटा, मार्तान जेजूक म्हटलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशील तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. सो मार्ता खेरीज भाशेन जेजू लागीं सांगता, तूं जर हांगा आसलें जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. हो तिचो फेथ आसलो, हो तिचो विश्वास आसलो. ती कितें विश्वासान रावताली, जर जेजू आसलो आसतो जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. तिचो विश्वास कितें आसलो, जेजू आसलो आसतो जाल्यार म्हजो भाव मरचोच नासलो. कित्याक तिका जाणा आसलें, कित्याक तिणी पळयलेलें कितल्या तरी जाणांक जेजू क्रिस्त बरो करता, कितल्या तरी जाणांक जेजू क्रिस्त हात लायता, कितल्या तरी जाणांचे पिडा रोग वयता, कितल्या तरी जाणांक वायट अतृप्त आत्मे पावन वयतात, खोटे आत्मे पावन वयता. हें तिका जाणा आसलें. हें सगळें जाणा आसतना पासून प्रेज द लॉर्ड ती जेजू कितें सांगता, तूं जर हांगा आसलें आसतय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. कित्याक तिका जाणा आसलें, कित्याक जर जेजू क्रिस्त थंय आसलो आसतो तर म्हजो भाव मरचोच ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मरचोच ना म्हजो भाव. प्रेज द लॉर्ड. ही तिका 100% जाणा आसलें, म्हजो भाव मरचो ना तो. आमेन. सो तें देखून ती कितें म्हणटा, हय म्हजो भाव मरचो नासलो तूं जर आसलो आसलें जाल्यार. पूण जेजू हय कितें तरी वेगळें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितें म्हणटा, जेजू अशा भाशेन म्हणटा. जेजून तिका म्हटलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. प्रेज द लॉर्ड. सो मार्ता सजमली, जेजू जर आसलो तर म्हजो भाव मरतलो नासलो. पूण जेजू जे ताका सांगूंक सोदताले ते मरण पुनर्जिवनाचे विशीं सांगूंक सोदताले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार जेजू चित्ता कितें तरी वेगळें चित्ता. ओके, कितें तरी वेगळें चित्ता आनी जेजू आमचे परस खूब बरें चित्ता. प्रेज द लॉर्ड. मार्ता चित्ताली जेजू क्रिस्त आसलो आसतो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, पूण जेजू चित्तालो आतां हांव लाजाराक मेलेल्यांतलो जिवन करतलो. आमेन. पळयात, तो सामर्थ्यशाली देव आसलो आनी तेची थाय जिवीत आसलें. जितलीं जाणां तेची लागीं गेल्यार ती संपूर्णतायेन तेची जाल्यार. आमेन. कित्याक तो संपूर्ण कायेचो सागर जावन आसा. तो संपूर्ण कायेचो एक देव जावन आसा, जो देव तुमकां सांगता, हांव आसलो आसतो जाल्यारूच न्हू, पूण हांव ना देखूनय तुमी म्हजी आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जंय देव आसा थंय देवाची प्रेझेन्स आसा.
प्रेज द लॉर्ड. आयज जेजू क्रिस्त देव बापाच्या उजव्या हातार बसला, पूण आयज तिची सक्ती ह्या पृथ्वीचेर चलता. आयज तिची सक्ती ह्या पृथ्वीचेर दर एकल्या लोकांक भोगता. आयज तेच्या नांवान जायतीं जाणां बरीं जातात. आयज तेच्या नांवान जायतीं जाणांचो पिडा रोग बरो जाता. जायतीं जाणां आपल्या नव्या जिवितान भितर सरतात तेच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. फकत तेच्या नांवान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार जेजू सांगता मार्था आयकत रावता. मार्था कित्याक आयकत रावता? तिका जे सजमालें तें. ज्या वेळार जेजू क्रिस्तान म्हटलें तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो, त्या 24 लायन पळयात कितें म्हणटा. मार्थान ताका परत म्हटलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. म्हटल्यार मेल्या उपरांत तो निमाण्या दिसा परत जिवन जातलो तें हांव जाणा. जेजून ताका प्रतिपाद केलो पुनर्जीवन आनी जिवीत हांवूच. हेचो अर्थ कितें? हालेलुया. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेलो जाल्यार त्याच जिवो आसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, थंय कितें म्हणटा, मार्था जी सांगताली, जेजू कितें सांगताली, कितें तर तो मेलो जाल्यार निमाण्या दिसा जिवन जातलो तें म्हाका जाणा. पूण जेजू थंय कितें म्हणटा, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विश्वास दवरता ती सासणांक मरचो ना. आमेन. कितें म्हणटा पळयात, तो मेलो जाल्यार जिवो आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जिवो आसतलो? कित्याक आपूण पुनर्जीवन आसा, आपूण जिवीत आसा. पळयात, आयज दर एकल्याक एक विश्वास आसा. प्रेज द लॉर्ड. तो विश्वास म्हटल्यार कितें? आमी मेल्या उपरांत डायरेक्ट देवा सांगाताक आसतले, डायरेक्ट जेजू सांगाताक आसता. ह्यो आमचो विश्वास जावन आसा आनी ह्या विश्वासान आमी चलता, ह्या विश्वासान आमी भोंवता, ह्या विश्वासान आमी हर एक वस्तू आमी करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजून कितें म्हटलें? जेजून तिका प्रतिपाद करून म्हटलें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेल्यार जाल्यारूय जिवो आसतलो. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो. जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो. हेचो अर्थ कितें? जेजू क्रिस्त जेच्या सांगाताक आसा तो मनीस मेलो जाल्यार त्याच मुमेंटला तो जिवंत आसा आनी ते जिवीत सदाकाळचें आसा. कित्याक? तेणी जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो म्हणून तो जिवो आसा. आनी सासणाच्या सासणा जर जेजू क्रिस्त जिवो आसा तर तो पासून जिवो आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो आमचो फेथ जावन आसा, आमेन. आनी फेथ म्हटल्यारूच देव. आमेन. हालेलुया. पळयात, ज्या वेळार जेजू येता तें आयकोन मार्था धांवत गेली, पूण मारिया घरान बसून रावली. कित्याक? हेचें रिजन कितें? कित्याक? ताका इम्पॉर्टंट आसलो आपलो भाव. कित्याक जाणा? मार्था गेली जेजू लागीं, पूण मारियान कितें म्हटलें? मारियान म्हटलें अरे तो आसलो आसतो तर बरें आसलें. प्रेज द लॉर्ड. पूण आतां तो ना. तेणी होप सोडलो. पूण मार्था गेली. मार्थान आपल्या जिवितांतले दूख इसारलें आनी जेजू लागीं गेली. 100% जी कोण आपले दूख इसरून जेजू लागीं वयता ती सेम रावना, तर ती बदलतात आनी परतून दुखाची तेज्या भितर एक संतोशाचें जिवीत जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय, आयचे देवाचें उतर तेंच सांगूंक सोदता. देवाचें उतर आयचें हे भाशेन आसलें. जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान येयल्या उपरांत आमी दुखी आसूंक शकना, तर आमचे भितर संतोशाची ल्हारां आसात. आमचे भितर संतोशाचें संपूर्णकायेचें जिवीत आसा. ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताक तुज्या जिवितान स्विकार करताय त्या वेळार तूं संपूर्णकायेन जेजू क्रिस्ताचो जाताय. तूं संतोशान खुशालकायेन जेजू क्रिस्ताचो जाताय. कित्याक? जो जेजू क्रिस्ताचो जाता तेची भितर पवित्र आत्म्याचे फळ येतात. आमेन. सो पळयात बाबा, आमचे भितर आज एक आशा जावन आसा आनी ती आशा म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी ती आशा आयज आमकां सांगता आमी मेल्यार जाल्यारूय पासून आमी परतून जिवी आसतले आनी सदां सदां आमी देवा सांगता आसतले. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची तेका सचमता तो आपलो जिवीत बदलता. तो जिवीत बदलता तो सदां देवा सांगता रावता. आमेन. गॉड ब्लेस.